नमस्कारो अनुपमा भट शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाके स्वागत. आज रुची रुची जावन आशिल्लो सिंपल भारी टेस्टी बिंबला गोज्जी पळयावे. हांव एक 4-5 बिंबूल काण घेतला. आतां बिंबला सीजन भरपूर बिंबूल जाला रुक्काक. हांव एक 5 बिंबूल काडला, 5-6 बिंबूल ते सन सन पीस कोन पळयाची. एक 5 हांगाल अशी शिजयता कुಕ್ಕरांत आनी शिजोवका म्हणना थोडे उदक घाला पुरो, मस्त उदक घालूकनच जाका थोडे उदकांत तशें शिजचिता कित घालचें 5 मिनट शिजोव भितर सॉफ्ट जाता तें. आतां पळयाची एक अर्द कप सोय काडल्या, म्हळ्यार एक मुष्टी सोय काडल्या हांव हांगा. धवी सोय काडका, जीव नारला आसल्यार भारी लायकून एक पिळून रोसू काडका. मिक्सरान भितर एक गिर्र करचें. फर्स्ट रोसू सेकंड रोसू म्हूण पुरायना, ಒಟ್ಟು दोन्ही कुडसून थोडो रोसू काडल्या पुरो. एक अर्द कप बरी ता म्हळ्यार हाका विंगड कसले घालचे ना आमी, पातळ रोसू काडूनच बरी एक 5 बरी थोडो रोसू. आतां पळयाची मीठ आनी मिरसांग लायकून करडून घेवचें. तर्ण मिरसांग मिगेल भारी तीकस ते देखून हांव दोन्ही घाल्ल्या हांगा. मीठय मिरसांगय मिक्सरान घाल्यात नातल्या हातानाची करडून घेवत पात्रारी. आतां बिंबूल शिजयले 5 मिनट भितर शिजला त्या बिंबूला तोग दवरून लायकून चिरडून घेता. बिंबूल आमची नव्हे ते देखून हाका मिरसांगची की चड घालका, तिकी मिरसांग देखून हांव दोन्ही घाला. तुमगेले मिरसांगे तिखसाण पळोवन तुमी चड करयेत. आतां हें मीठ आनी मिरसांग करडिलेलं काणू हे बिंबलां भितर घालून लायकून चिरडून घेता. गोज्जू म्हळ्ळ्यार केन्नाय हातान चिरडिल्यार मात्र ते गोज्जा रूच आसची. आतां पळयाची तो नारला रोसू काडून दवरलो, दाटू रोसू काडका म्हूण शाकाचें. हांवें हें काडलची की पातळू जाल्ला म्हूण येता, हाजे पशी दाट काडका. दाटू रोस थोडो काडल्या पुरो. तो रोसू हे भितर घालचे. हाका मीठ मिरसांग घाल्ले, आतां रोसू घालो. आतां नेक्स्ट हांगा 2 ऑप्शन आसा. एक करबेवू सासम हिंग उकडून घालचो, ना जाल्यार हिंगा उदक आनी प्याल घालचें. खंयचें एक घाल्यार पुरो. दोन्ही भारी रूच जाता. हांव सांगता तुमकां, तुमी कोण पळया हें म्हगेल मांयगेल रेसिपी जाल्यार तांणी केन्नाय सांगचें आशिल्लें कसं म्हळ्यार पित्ताचें म्हळ्यार पळय माथ्या दुखी ओंकी पुराय आशिल्लें आमशी केल्यार नारला रोस केल्यार जेवचें. तसल पित्ता उपद्रव आशिल्ले जनांनी ह्यो गोज्जू खावच्या न्हय म्हणून. ह्यो गोज्जू केलेले दिवस शीता चड घाल्याची कित्याक म्हळ्यार शीत कशी सर्त म्हूण कळना. हांव पळय हांगा कालवण दाळीतोय केला जाल्यार हांव बिंबला गोज्जू घेवन जेवता. सवन सुरय शीताक 2 दवलो बिंबला गोज्जू घेवन जेवका पळयाची. लागीं तेंडला तळासण केल्या ते कसले नाका ते शीताक बिंबला गोज्जू चिरडून एक जेवका. तो हिंगा पुरंबोळू आनी तो नारला रोसाचे एक टेस्ट सुपर. तुम पुरा जन कोण पळया कशी जाला म्हूण सांगया. धन्यवाद.